मुरगावचो नगराध्यक्ष दीपक नायकान आपल्या पदाचो राजीनामो दिलो। विचारल्यार वैयक्तिक कारणांक लागून राजीनामो दिला म्हूण दीपक उलयला। अजापाची गजाल म्हळ्यार ताणें बुधवारा डीएमएक आपलो राजीनामो दिला, मात कोणाक कांयच जागमाग लागूंक दिवंक ना। फुडलो नगराध्यक्ष खंय तांच्याच पॅनलाचो आसतलो। वास्कोकारांक सगळ्यांक खबर आसा, 2.5 वर्सां पयलीं म्युनिसिपालिटीची स्थिती बरी नासलेली, बिकट आसलेली फायनान्शियल। आयज खंयसर तरी आयज जवळ जवळ 3 वर्सां जालीं हांव चेअरपर्सन म्हणून थंयसर सर्वीस दिल्ली आहा सगळ्या वास्कोकारांक। आनी म्युनिसिपालिटी एक स्टेबल हाडलेली आसा। आयज म्युनिसिपालिटीची आर्थीक परिस्थिती एकदम बरी आसा। जवळ जवळ 15 ते 16 कोटी आमचे कडेन पयशे आसा। सो म्युनिसिपालिटी चलोवपाक फुडें कांय प्रॉब्लेम ना। आयज आमी जितले प्रोजेक्ट्स केल्लेले आसा ते सगळे पायपलायनीन आसा। आनी माझे रिजिग्नेशन दिवपाचे हेच्या फाटल्यान हेतू इतलोच आसा की म्हाका म्हाजे पर्सनल थोडी कामां आसा की म्हाका तिचेर दुर्लक्ष जाल्लेलें आसा आनी ती कामां करपाक म्हाका टायम मेळना। सो त्या कारणान हांवें तें म्हाज्या पर्सनल रिजनाक लागून तें विथड्रॉ केल्लेलें आसा। पुणून जो कोण नेक्स्ट चेअरपर्सन जातलो तो आमच्याच गटांचो जातलो आनी जो केपेबल आहा तो जातलो। आनी जे कितें फुडलीं कामां आसा, जी आमची उरलेली कामां आहा, जी पायपलायन आहा ती तो कंप्लीट करतलो अशें हांव आश्वासन दिवं शकता। म्युनिसिपालिटीची ही टॉपलिंग सिस्टम ही केन्नाच आतां ह्या टर्माक जाल्यार केन्नाच जावंक ना। नाल्यार तुमी हेच्या पयलीं तुमी आयकतले वास्को म्युनिसिपालिटी म्हटल्यार संगीत खुर्चीचो खेळ म्हणटालो, पूण तो आमी प्रूव करून दाखयलेलो आसा की हो संगीत खुर्चीचो खेळ ना। हांवें जवळ जवळ 3 वर्सां म्हाका जायत येयली, हांव रूल चेअरपर्सन म्हणून रावलेलो आसा, सर्व केल्लेलें आसा। आनी आतां हांव विलिंगली देंवता आनी जो आमचोच कोण दुसरो कोण केपेबल आहा तो जातलो आनी फुडलो कारभार फुडें व्हरतलो। पेडण्या NH रस्त्यार फोंडकुलां पडल्यात। सरकाराचे कांयच लक्ष ना म्हूण कांय पेडणेकार रस्त्यार आयले। तांच्यांनी फोंडकुलांनी कावते आनी चिकूची रोपां लावन निशेध केलो। धारगळ ते महाखाजन रस्त्यार खंय दिसाक 1-2 एक्सिडंट आसताच आसता। लोक, मंत्री आनी आमदार बाबू असगांवकाराच्या नांवान बोवाळ मारतात। 70ची जी दुर्दशा जाल्लेली आहा, सगळ्याक खड्डे पडलेले आहा, कितलेशे जाणांचे 2 व्हिलरीचे टायर पंक्चर जाल्या, कितलेशे जाण पडलेले आहा। आयज वरास जालें की महाखाजनान बस उलटून पडलेली आनी तेतूंतले 21 प्रवासी जखमी जाल्लेले आनी वायट दुर्घटना घडोवंक नासली। सरकार ही दुर्घटना आतां घडोवन कोण मोराची वाट पळोवची न्हू, जाता ते बेगिना हे खड्डे बुजोवपाचे। आज आमचो नॅशनल हायवे आहा धारगळी नर्सरीकडे आमी म्हणटा थंय आमी उबे आसा आनी तुमी पळयता आसतले जे खड्डे पडल्या ते खड्डे हे एक लोकांचे प्राण घातक जाल्ले आहा। आज आमी गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट ना, गव्हर्मेंट डेव्हलपमेंट जावपूच जावो ताची गरज आहा, पण जे खड्डे पडल्या पळय ते लोकांची दुर्दैवी आहा, लोकांची अशे खड्ड्यांतल्या लोकांक गाडी चलोवची पडटा। आज आमी रोड टॅक्स भरता कर भरता गव्हर्मेंटाक, पण जे खड्डे आहा तेंची कांय दुरुस्ती जायना। आयज गव्हर्मेंटाक इंजिनियर आहा PWDचे तेंचे लक्ष ना, 3 म्हयने जाले हे खड्ड्यांचे तेंचे लक्ष ना। म्हाका दिसता तेंचें काम आसता की फक्त हे रस्त्याची दागदुगी करप। नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी आहा तेंचें ऑफिस हांगचे फक्त 2 किलोमीटर डिस्टंट आहा, तेंच्या अधिकाऱ्यांचे काय पडलें ना। धारगळ ते महाखाजन असो रोड पिड्ड्यार जाल्लो आसा की डेली 1 ते 2 एक्सिडंट जातात हांगा। हांव मागतां की आमच्या मिनिस्टरान हितून लक्ष घालचो। तो 8 दिसांनी एकदां पेडण्याक भेट दिता, तितून ते जावपाचें ना। तेका जर डेली येयलो जाल्यार हेजो अनुभव मेळटलो, कित्याक पेडण्याचे लोक हे आतां कितलेशे म्हयने पावस सुरू जाला तेच्याच सोंसता। हे अशें जावंक जायना। तेका लागून हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की तेणी बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालपाचें आनी हेजो निर्णय घेवपाचो। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।